माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटा वयलो कोयराचो लिचड पातळा गांवभर. दुयेंसां जावपाची उक्तायल्या भिरांत. लिचड पावलो गटारांनी. ओव्हरफ्लो जावन भलायकेक धोको निर्माण. वास्को खंडला रस्तो. भर पावसांत चलता काम. सेगीत 2 म्हयने जाले खंडला रस्तो. आतां आनी नाका, फक्त एका म्हयन्यात जावपाक जाय काम. आंतोन वाजान दिलो आदेश. नैऋत्य पावसाळ्यांत वाड. गोंयांत पावसाचो जोश. पावस सक्रीय जाल्ल्यान राज्यभर व्हड प्रमाणात घसघसो. लोकांनी घेवची जतनाय. IMDचो उलो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. असोळणा गांव पंचायतीच्या थळाव्या कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पांतलो सगळो लिचड गटारांनी सोडटात. आतां पावसांत गटारां भरतात, हाका लागून अस्वस्थ परिस्थितीचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या प्रश्नाक लागून गांवकाराच्यो कागाळी सुरू जाल्यात. संबंधितांनी हाचेर दखल घेवपाचें उतर दिलां खरें, पूण केन्ना मेरेन तडीक लायतले वेळच सांगतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते असोळणा आसात आनी आमचे फाटल्यान जे असोळणा पंचायतीचो जो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा हो फाटल्यान दिश्ट पडटा. हांगा व्हेटी गार्बेज ट्रीट करता आनीक जी प्लास्टीक जी येता ती हांगा सगळी कलेक्शन करता आनी पंचायत जी आसा डोर टू डोर कलेक्शन करता. पूण हांगा जालें कितें काही दीस पयलीं हांगा जी व्हेटी गार्बेज आसा आनीक जी बारके गार्बेज येता ही गार्बेजीन हांगा खंय तरी ते मेशना घालतले हेजी जे वेस्ट आसा लिचड आसा हे खंय तरी नाला गेल्ले कारणान हांगा नाल जो आसा हो पिड्ड्यार जाल्लो. आनीक हे जेन्ना पिड्ड्यार जातकीर जेन्ना कळ्ळें आनी लोकांनी कंप्लेन केली त्या टायमार सरपंच जे आसा ह्या सरपंचान रोखडेच त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें की तुमी ह्या हितून जे पायप सोडला ते सोडचे न्हय, तुमी हांगा हे डिगींग करात आनीक तुमी फॉस मारात आनी तितून तुमी घाला म्हणून. आनी आज तेंगे ते फॉस मारून पीठ मारून सगळी जे कितें वेस्ट वॉटर आसा हे तितून घातले कडेन आसा. आनीक आतां सद्या पावस कमी जाल्ले कडेन आसा की आतां लोकां मदीं भंय पडला की कोणाक डेंगू मलेरिया हे डिसीजीस जायत म्हणून. सरपंचान सांगलां की आमी रोखडे WRD डिपार्टमेंटाक सांगून हेचेर कायदेशीर कितें करपाक जाय ते करतले. हो नाला निवळ करपाक जाल्यार आमी निवळ करतले. पूण हितून जे सगळे गेले कडेन आसा आनी वेस्ट वॉटर जे काळीक जावन आसा आनी सामको वास मारता हे लोकांक खूब त्रास जाता. आतां हेचेर बेगीच्या बेगीन तांणी उपाय काडटा म्हूण सांगलां. पळोवया कितपत हे पंचायत जी आसा ही हेचेर एक्शन घेतली आनी तो निवळ करची पळोवची पडटली. असोळणा गांवांत पंचायतीन चलयिल्लो कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाचो लिचड लोकांच्या बांयत शेतांत वता. आतां गटरांय ओव्हरफ्लो जाल्ल्या कारणान लोकांनी बरोच हुस्को उक्तायल्लो. संबंदीत अधिकाऱ्यांकय हे विशीं साबार कागाळी केल्यात. खूब कागाळी आसात, देखून हाचेर दखल घेवपाचें उतर सरपंचान दिलें. मलेरिया डेंगू पातळत आसा, सगळ्यांनी जतनाय घेवची, हाका लागून आमी वावुरतले, सरपंचान सांगलें. जेवण नाका कित्याक सगळे हळशीक सगळी भात ते पळय ते हाडटात आनी दवरतात ते सगळे ते नाला वता आनी आनी सगळे उदक तरी आतां बांय कडेन उदक आसता आनी आमकां सुद्दां न्यूज पडत ना कितें आनी पळय जाल्यार ते गलीचें वातावरण जाला आनी ते पळय लोक दवरल्या ताणें बिल्डींग बांदूंक तांकां बरें सापेक लागून ना तूं समज ते खंय बसता म्हणजे सो थंय शाळाय आसा आनीक बालवाडी आसा. बालवाडी आहा आनी ते सगळे लोक तातूंत रावता हितून कसलें दुयेंस जावपाक शकता त्या हेणे आरे ते मलेरिया जातले डेंगू जातले आनी कसले कसले जातले आमच्या समाजात कित्याक ती कितें पडले. जो कंप्लेंट हुआ है सर वो हम लोग निकाला करके पूरा क्लीन किया और जो लोगों का ही देते हैं सब मिक्स करके देते हैं सर उसको निकाल के हम लोग गार्बेज का क्लीन करके मशीन में हम लोग बनाता है. केमिकल्स वगैरह डाल के इसका हम लोग खाद बनाता है मशीन में डाल करके. वो झाड़ में डाल सकता है और खेत में डाल सकता है. ओके
तो उसका वो लीचड़ कैसे लीक हुआ, नीचे गया पाइप वो से? नीचे गया, पाइप में लगाया हुआ था हम लोग, तो सोचा नाला है, नाला में डाला था करके निकाला था। हाँ। तो लोगों ने कंप्लेंट किया किससे बास मारता है, तो इसको आप लोग दूसरा कुछ उपाय सोचो, कुछ दूसरा करो, इसको किधर कर नाले में नहीं आने चाहिए। इसलिए हम लोग सेफ्टी टैंक बना के जमीन के अंदर डाला। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप कौन सा गार्बेज लेते हैं यहाँ? सब गीला खाना, प्लास्टिक और जो सब जो तमिक्स मच्छी होता है, का? मच्छी का, चिकन का, सब लेता है। वो क्या करते हैं बाद में आप? वो सब मिक्स करके मटेरियल केमिकल डाल के हम लोग खाद बनाते हैं। खत बनाता है वो, उसमें खाद मशीन बनाते में हैं, डालते हैं? मशीन में डालता है। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. वास्को MES कॉलेज जंक्शना लागीं रस्त्याची जोडणी स्थगीत केल्या. युटिलिटी पायपलायनी घालपाच्या कामाक लागून हो रस्तो गेल्या 2 म्हयन्यां सावन खोडून दवरला, पूण अजून मेरेन ते पुराय जायना. आमदारान सुवातेर येवन काम परतून सुरू करपा खातीर 1 म्हयन्याची मुजत थारायल्या. वाठारांत चालू आशिल्ल्या रस्त्याची कामाची प्रगतीचेरूय नदर मारली. आम्ही असं नॅशनल हायवेच्या रोडाचे जे MS कॉलेज जंक्शन हांगा आणि फाटले 2 म्हयने हांगा एक एक्सपान्शनाचें काम चालू आसा आणि ओव्हर ब्रिजाचें काम चालू आसा. पूण पळोवपाक गेल्यार 2 म्हयन्यान फाटल्यान जायत्या लोकांक हांगा रेजिडेंट्सांक त्रास जावपाक तशेंच आतां हांगा MS कॉलेज आसल्या कारणान जायते हजारांनी भुरगे हांगा येतात आणि ह्या भुरग्यांकूय त्रास जावपाक लागला, कित्याक की कनेक्टींग जो रोड आसलो तो खंय तरी बंद आसा, तो डिगींग केल्लें आसा आणि त्याच्या खातीर हांगा लोकांक येवपाक वचपाक मेळना. किंवा जी युटिलिटी पायपलायन आसली जशी उदकाची, गॅस, नाफ्ता आणि जायत्यो पायपलायन आसली तश्यो केबल्स आसल्यो, ह्यो अजून मेरेन शिफ्टिंग जावं ना. त्याच खातीर हे काम अडकून उरलेलें आसा आणि हांगाले रेजिडेंट स्टुडंट्स खूब त्रासान आहात. लोकांक व्हडलो भोवडो मारून वयचें पडटा आनी ते मागतात की हें काम बेगीनच्या बेगीन जावचें. आयज आतून वाद जे हांगाले कुट्टाचे MLA आहात तेंच्यांनी येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंणी डायरेक्शन दिलें की 1 म्हयन्या भितर हे काम जावपाक जाय, ना जाल्यार आपूण फुडलें कितें आहा तें करतलो म्हणून सांगलां. आनी तेंच्यांनी मागलां की बेगीनच्या बेगीन हे काम करचें. तशेंच जी अल्टरनेटीव रोड्स आहात ते खंय तरी सुरळीत करून दिवचे, जावं ऑप्शनल रोड्स बरें रिपेर करून दिवचे, अशेंच मागलां जेणे करून जे स्टुडंट्स हांगा येतात, जो रेजिडेंट आहा तांकां कसलेच त्रास जावपाक जायना. सुवातेर रस्तो खणून पायपलायनी बसोवपाचें काम चल्लां. पावसांत रस्ते खणपाक परवानगी नासतनाय हे काम कशे तरेन जाता ताचें प्रत्यक्ष दर्शन आसा. थळाव्या कॉलेजींत वचपी विद्यार्थ्यांक, त्या मार्गावयल्यान येरादारी करप्यांक बरेच त्रास जाल्यात. हे काम बेगीन पुराय जालें ना जाल्यार पावसांत व्हड संकट येवपाची भिरांतय लोकांनी उक्तायल्या. डिजिंग करता तेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंट आपोवन हांगा डिजिंग करपाक जाय, नाजाल्यार ते एकूण पायप फोडटा, गॅस फोडटा, हे सगळे प्रॉब्लेम जायत आसा. लोकांक प्रॉब्लेम जाता, फेस लोकांक करचो पडटा. ताका लागून हांवें कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां, सगळे आमचे ऑफिसरांकूय सांगलां, तुमी ऑन द स्पॉट तुमी जेन्ना ते डिजिंग करता ते ऑन द स्पॉट तांकां तुमी हांगा दवरा आनी तेन्ना तुमी काम करा म्हणून. आनी हांवें तांकां सांगलां, हांव आमच्या रेजिडेंटचे MS कॉलेजी कडेन हांव ताका रिक्वेस्ट करता की जे आमचें जे काम आसा ते हांवें ताका आतां टायम लिमीट दिलो आसा, 1 म्हयन्या भितर ताणें काम करता म्हणून सांगलां. आनी ते करून दितले म्हाका दिसता, कित्याक हांव जाणा फेस करप पडटा की आमी डेव्हलप कितें करतले जाल्यार आमकां इल्लोसो पासेस काडचे पडटा. आनी हांव मागता आमच्या लोकां थंय इल्लोसो पासेस काडा, 1 म्हयन्या भितर ते कितें आहा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. कित्याक हिंगा जायते आमचे तुमकां खबर आसा जायते एक्सिडेंट आनी जायते जाताले, पूण आमकां सोंपेपण हेंचें कितें जाता मातशें वयर सकयल जालां. पायपलायनी लागून पायपलायन हायडीर आसा ती सकयल व्हरपाक जाय, अशी जायती प्रॉब्लेम आयिल्ली आसा. तो फेसूय तांकां करचो पडटा. पूण हांवें ते इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा, जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट जे डिजिंग करता तेन्ना तुमी ते ऑन द स्पॉट हिंगा आसपाक जाय. एक्चुअल हॉलीडेज, स्कूल हॉलीडेज था, उससे में हम लोग प्लान किया था 1 महीने में काम खत्म करने के लिए, लेकिन इसके अंदर लेवल नियरली 7 वाटर प्रूफ में पाइपलाइन आ गया था. डिपार्टमेंट किसको भी मालूम नहीं किधर से कौन सी लाइन किधर से किया है. फाइनली लास्ट सैटरडे संडे शट डाउन लेके पूरा लाइन से टेम्परेरी हमने शिफ्ट कर दिया है. ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी केबल्स पूरा सब निकाला अभी बाहर एक्सपोज करके, और ओवरहेड लाइन भी शिफ्ट हो गया ऑलरेडी. अभी बचा है, अभी जुआरी लेना आधा लाइन थोड़ा बचा है. जुआरी वाला भी 15 दिन में करके देंगे पूरा, उसके अंदर उसके बाद 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट कर सकता है. कम्युनिकेशन ना जुवारी आणि हायवे जुवारी केल्याला त्यांच्या म्हणटा आपल्याक प्लॅनिंग दिवना, त्यांच्यानी प्लॅनिंग मागताले. PWD कशें केल्यार PWD सेम म्हणटा आमच्याकडे एक प्लान ना, या हायवे ऑथॉरिटी आहा ते सेंट्रलाचे, जे आपणाक जाय तशें घडयतात. तुजो प्लान चेंज जाता मागीर जुवारीचोय सगळे चेंज जाता. ते पायप ते नापताचे एक सपोज एक लीक जाय तर व्हडलो प्रॉब्लेम हांगा. तर तेंच्यांनी चिवपा जाय. हायवे कितें हायवे करता नॅशनल आमकां नॅशनल केला 70-80 हजार लागून रोख रावता. पण ह्या लोकांक कितले म्हण दीस रस्त्यार येतले, सगळे कामाक वचपाचे लोक. आता हे सगळी पडून गायल न्हू, हे सगळी पडून गायल ते रिपेअर करपा जाय आसले, ते अजूनही रिपेअर करूं ना, काय ना 1 म्हयनो जालो. बरी हेमी पयलीं तो प्लॅनिंग बी कांय करूं ना. हां बाबा कशें करपाची, ही पायपलायन काडपाची, गॅसा पायपलायन काडपाची, ज्वारी काम
ज्वारीनी अरे काहीच करू ना पाईपलाईन तशी दवरला आणि लोक हिंग सगळी इतलं सपोर्ट जाता लोक बँकान वचो मेळना खंयच्या शॉपाचेर वचो मेळना हा आमी हिंग आतां लोक पब्लीक तरी कसो ओगी रावले बाकी कडेन जाल्यार ह्या नाक जाल्यार रोड बंद आनी कितें करताले पण तुका हिंग तरी आसतना आमी सगळ्या लोकांक समजावन करतले म्हणून आज आमी MLA आपयला. Basically lack of space to reroute the pipeline. Okay, because the space is congested and this petroleum pipeline cannot be lowered anywhere without, like a water line, it cannot be handled. So it has to be laid in a particular profile. Okay, that we are not getting this profile. We were told initially to lay it towards the bakery, but thereafter they said there is no space because there is some shops and other establishments are there. So then finally we compromised. We said we will come it to the drain. Now to come to alongside the drain at NH at this MES junction, we were almost at above 3 meters level. So they have to bring the rock to the ground level. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या अपग्रेडेशनाचेर परतून एक फावट चर्चा जाल्या. हॉस्पिटल अधिकाऱ्यांकडेन जाल्ले बसकेत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सीटी स्कॅन युनिट आनी रगत बँक सयत मुखेल भलायकी सुविधा दिवपाक कळाव जाल्ल्यान हुस्को उक्तायलो. वर्सा परत आश्वासनां दिवन लेगीत फोंड्यांतले दुयेंती कितल्याशाच खाशेल्या सेवा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयाचेर आदारून रावतात. फोंडा काँग्रेसीच्या फुडारपणाखाला फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या वैजकी अधीक्षकाक मेळून सुविधेची सुदारणा करपाक कळाव जाल्ल्याचेर भर दिलो. सुमार 2 वर्सां आदी सीटी स्कॅन मशीन लावपा संबंधीत आश्वासन दिल्ले, पूण ही सुविधा अजून मेळूंक ना अशें शिष्टमंडळान नदरेक हाडले. फुडल्या 2 म्हयन्यांत सीटी स्कॅन युनिट लावपाची शक्यताय आसा अशें हॉस्पिटल अधिकाऱ्यांनी सांगलां. तशेंच ब्लड बँकेची सुविधा मागली आनी दोतोर आनी वैजकी कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून हुस्को उक्तायला. सुरवात करतना सांगता सीटी स्कॅन मशीन. तुमकां याद आसतली 2 वर्सां पयलीं LOP आमचो प्रेसिडेंट आनी कॅप्टन गिरियाटो आमी हॉस्पिटलाक हांगा भेट दिल्ली अशीच आनी तेन्ना आमचे MP कॅप्टन गिरियाटोन थंय एक ऑफर केल्ली की आपूण MP LED स्किमी अंडर सीटी स्कॅन जे इक्विपमेंट आसा ते आपूण सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दिवंक शकता. आनी ताणें तेजे कडेन जाणून घेतलेलें की बाबा हें फिजिबल आसा काय म्हणून आपूण दिवप. सो तेन्ना डॉक्टर जयश्रीन सांगिल्लें की सीटी स्कॅन मशीन हें एक CSR अंडर खंयची तरी कंपनी दिवंक सोदता तेन्ना ती गरज ना. आज 2 वर्सां जावन गेली, अजून पर्यंत ह्या हॉस्पिटलाक सीटी स्कॅन मशीन इक्विपमेंट मेळूंक ना. सो हो प्रश्न आमी मांडलो तिचे मुखार जाल्यार तिणें सांगलां की आतां हें जें प्रपोजल आसा सीटी स्कॅनाचें तें खंय एप्रूव जालां आनी तें गव्हर्मेंट रोखडेंच खंय तें प्रोवायड करतलें. आतां टायम फ्रेम कितको काय विचारलें जाल्यार विथीन 2 मंथ्स खंय सीटी स्कॅन मशीन ह्या हॉस्पिटलाक मेळटलें. बरी गोश्ट आसा, 2 म्हयन्या भितर मेळटलें. इतकी वर्सां आमी पाशियेंस काडिल्लें आसा. सो 2 म्हयन्या भितर मेळटलें अशें आमी आस बाळगिता. पॅथ लॅब जी आसा म्हणजे जे ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट जाता पॅथ लॅब हें 8 ते 6 फंक्शन जाता. म्हणजे टेस्टींग हें सकाळीं 8 ते 6 नंतर जर कितें टेस्ट करपाक जाय ब्लड टेस्ट करपाक जाय जाल्यार हांगा टेस्टींग जायना. पूण ल्हान सुद्दां सगळ्या वाठारांनी 24/7 पॅथ लॅब टेस्ट चालू जाल्ले आसा. आतां ते खंय रिलेटेड टू खंय ब्लड स्टोरेज म्हणजे ब्लड स्टोरेज जेन्ना हांगा एक्टिवेट जातली ऑपरेशनल जातली ब्लड स्टोरेज ऑपरेशनल जातली तेन्ना खंय ती बी सुविधा 24/7 मेळटली. आतां तिणें सांगलां की थोडोसो स्टाफ हांगा कमी आसा. ह्या दिसांनी स्टाफ रिक्रूट केला ऑल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आनी खंय स्टाफाचे प्रपोजल पेंडींग आसा ते बी ह्या 2 म्हयन्या भितर सगळें तांकां स्टाफ जो आसा इनफ स्टाफ रिक्वायरमेंट जो कितें आसा तो खंय ह्या 2 म्हयन्या भितर फुलफील जातलो. तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो 2 म्हयन्या भितर जातल्यो अशें तिणें सांगलां. ह्या हॉस्पिटलाक न्युरोसर्जन ना. सो तो खंय न्युरोसर्जन टर्शरी केरान येता आनी ते न्युरोसर्जन बी म्हणटकीर हांगा आमकां मेडिकल कॉलेजीनूच म्हाका दिसता पेशंटाक ते रिफर करता. जाल्यार टर्शरी केअर घेवपाची हांगा तितको स्टाफ तितकी डॉक्टर एक्सपर्टीज हांगा ह्या हॉस्पिटलान ना. त्या खातीर ते टर्शरी केअरान येता म्हणून आमकां सांगलां.
भलायकी सेवा दिवपा खातीर आपल्या मतदारसंघातले हजारांनी लोक हे सुविधेचेर आदारून रावले तरी उपजिल्लो हॉस्पिटल संबंधित प्रस्नाचेर फावो ते लक्ष दिवंक ना असो आरोप काँग्रेस फुडाऱ्यान फोंडा तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करपी 4 आमदारांचेरूय टिका केल्या. हांगा जर 20,000 पेशंट ओपीडींतल्यान 20,000 पेशंट्स ट्रिटमेंट घेता मंथली, 5,000 खंय न्यू एडमिशन्स आसता. सो अशें इतको भार ह्या हॉस्पिटलाचेर आसा आनी ह्या हॉस्पिटलाचेर फक्त फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही, आसपासचो पूर्ण फोंडा तालुका, पिरियोड, मडकय, शिरोडा, धारबांदोडा, उजगांव इतको भाग आनी ह्या भागाचे लोकसंख्या पूर्णता ह्या हॉस्पिटलाचेर डिपेंडंट. पूण आमी प्रश्न मांडटा की आतां 2 म्हयन्या भितर जातले म्हणटा खरें, आनी हें आमी खूब तेंप जालो आयकता की 2 म्हयन्या भितर जातले, 3 म्हयन्या भितर जातले. आमी होपफूल आसा की आतां तिणें सांगल्या त्या प्रमाणे ती जें कितें आश्वासन तिणें दिलां म्हणजे तिच्या हातान ना तें तिणें फुडें आपल्या हायर ऑथॉरिटीजांक तें पुटअप केल्लें आसा. म्हणजे 2 म्हयन्या भितर सगळ्यो सुविधा, थोडेफार सुविधा मेळटल्यो, सगळ्यो न्ही, थोडेफार सुविधा मेळटल्यो. पूण आमी सातत्यान ह्या आयडी हॉस्पिटलाचेर आजून म्हटल्यार आवाज उठयला. फोंड्याक 4 मंत्री आशिल्ले काही काळा पयलीं, आज 2 मंत्री आसा, म्हणून एकाय मंत्र्यान ह्या सुविधाच्यो फोंडेकारांक मेळच्यो, ह्यो सुविधा मेळच्यो म्हणून कसलोच पाठपुरावा केल्लो आमकां दिसना. हो हुस्को फकत हॉस्पिटलांतल्या भितरल्या सुविधां मेरेन मर्यादीत ना. भायल्यानय दुयेंती आनी भोंवडेकारांक आव्हानांक तोंड दिवपाचें काम चालूच आसा. पार्किंगाची सुवात फावो त्या प्रमाणात नाशिल्ल्यान ते अनियमीत बस जोडणी मेरेन. फोंडा आयडी हॉस्पिटला कडेन आसा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हांगा पार्किंगाचो बरोच प्रश्न आसा. लोक पेशंटाक घेवन येतात आनी कितलेशे ओपीडीचे हे आसता, पेशंट्स आसता, तांकां घेवन येता तेन्ना गाडयो हांगा दवरपाक मेळना. लोकांक खूब बरी पयस गाडी दवरून पेशंटाक बाबड्या उखलून सुद्दां हाडचें पडटा, इतले त्रास जाता. आनी नाजाल्यार पेशंटाक येवपाक वेळ जाता, वयर मागीर व्हडल्यो लायनी लागतात, पेशंटांच्या लोकां मदीं झगडी जाता. बस स्टँडा वयल्यान आनी बस स्टँडा वयल्यान खुबशे लोक बाबडे चलत येता पेशंटाक बी घेवन, तेंच्यान ते तितले पयशे फारीक करपाक जायना. सो हांगा लागींच्या स्टॉपार बस हाडची, ज्यो बसी ट्रिपी मारता पळय, एक खंयच्याय बसीन आयडी हॉस्पिटल पर्यंत तांकां हें दिवची, व्याज दिवची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकार आनी अरुण नाईक. नामनेचो कोंकणी विद्वान आनी लेखक शेणै गोंयबाब हांच्या 149व्या जयंतीचो उगडास करून गोंय कोंकणी अकादमीन दिवचल कोंकणी सेवा केंद्राच्या जोडपालवान 14वो शेणै गोंयबाब जयंती उत्सव आयोजीत केलो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान कार्यावळी वेळार कोंकणी गोंयची अस्मिताय म्हूण हाचेर भर दिवपाची गरज उक्तायली. उलोवपाची बंद जाल्ली आसा, म्हणजे कोंकणीक म्हणजे वाचपाचें तर सोडून दियात, बरोवपाचेंय सोडून दियात, उलोवपाचीय बंद जाल्ली आसा. आमी मूळ गोंयकार म्हणून तर आमची वळख दवरतले आसत जाल्यार आमी म्हणटा आमच्या भाशेंतल्यानूच ती उरूं शकता, आमच्या संस्कृतायेंतल्यानूच उरूं शकता. आनी हें सांगता आसतना म्हाका दिसता घडये कदाचित मानपत्र वाचता आसतना प्रकाश वेर्ळेकाराचो मोठोशें योगदान आसतलें. हांवें कित्याक तें सांगता, गोंयचो लामणदिवो हाज्या पयलीं स्टेजीर केन्ना दिसनाशिल्लो, ह्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळांतूच दिसपाक लागलेलो आसा. आनी हें फक्त गोंयांत आसा की लामणदिवो दिवन व्हंकलेक म्हणत किंवा आपल्या घरांतल्या कुडीत लामणदिवोच दिसता, तो दुसऱ्या राज्यांनी केन्ना दिसना. जाल्यार जपानांत जॅपनीज उलयतात, चायनांत चायनीज उलयतात, आनी म्हणून तर हे देश हे आपली उदरगत आज खूब व्हडा प्रमाणाचेर करपाक पावले. आयजूय बी जर चायनीज मनीस म्हणजे केन्नाय हांव पळयता की जर चुकून मेळपाक सुद्दां आयलो आसत जाल्यार ताज्या कडेन ट्रान्सलेटर आसा, म्हणजे तो चायनिसानूच आपले उलयता, चायनिसानूच आपले विचार मांडटा आनी ताचो ट्रान्सलेटर ते इंग्लिशींतल्यान आमकां सांगता. सेम केस म्हणजे ह्या प्रगत देशांची जर पळयत जाल्यार अशाच पद्दतीन कित्याक आसा तर तांचो कन्सेप्ट वो क्लियर आसा आनी तांचो कन्सेप्ट क्लियर आहा. जे आपल्या माय भाशेंतल्यान ते शिकले, माय भाशेंतल्यानूच तेंच्यांनी रिसर्च केलो आनी माय भाशेंतल्यानूच तेंच्यांनी टॅक्नॉलॉजी समजून घेतली. आमच्या हांगासर केन्ना कन्फ्युजन जाता. तांची पुस्तकां वाचशात, दीस इज वे बॅक. हांव तांच्या पुस्तकाचे म्हणजे 100 वर्सां पयलीं, फुडल्या वर्सा 150 वर्सां जाता. तांचो जल्म 23 जून 1877 जाल्लो. जाल्यार तांच्या पुस्तकांत तुमी जर पळयशात तेन्ना तांणी सांगलेलें की सगळ्या समाजाक लोकांक जर फुडें व्हरतलो
जाल्यार शिक्षण दिवपाक जाय म्हणून सांगलेले. सगळे जर मेन प्रवाह येतलो जाल्यार शिक्षण हे तेन्ना सांगलेले ज्या काळान म्हाका दिसता 60-70 वर्सां पयलीं सुद्दां आमच्या तेन्ना जर गांवांनी लोक कितें म्हणटाले भुरगे व्हडले जातकसुनी शाळेत कित्याक वता तो आपल्याक बरोबर शेतान यो आपणाक तूं मदत करतलो काजीनी यो आपणाक मदत करतलो. पण हांणी हे 100 वर्सां पयलीं सांगलेले प्रवान येतले जाल्यार शिकात म्हणून सांगलेले. दुसरें त्यांनी तेन्ना सांगलेले की भाषा ही जायच बट भाषा हे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आसा त्याच्या बरोबर सायन्सूय जाय म्हणून सांगलेले. सायन्स शिकूंक जाय तेन्ना सांगलेले. खूप जाण हांगा कोंकणीकार आसा दिलीप बोरकार बी आसा तांच्यांनी म्हज्या पेक्षा चड पुस्तकां वाचलेली आसतली. तिसरें तांणी एक सांगलेले आनी खूप बरें सांगलेले की शिकात गिरेस्त जाय पण ताच्या फुडें तांणी इम्पॉर्टंट कितें सांगलेले बाकीच्याकूय गिरेस्त करा हें व्हडलें आशिल्लें. नाल्यार आमचें साहजीक आसता शिकता आपूण गिरेस्त जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नैऋत्य पावसाळो गोंयांत सक्रीय जाल्ल्यान राज्यभर व्हड प्रमाणात आनी खर पावस पडला. फाटल्या 24 वरांत जायत्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडला. जरी एकंदर हंगामी पावसाची तूट 58% वयर उरल्या. आता आयएमडीन फुडल्या कांय दिसांनी व्हड प्रमाणात पावस, खर वारें आनी दर्याची खर स्थिती अशी शिटकावणी दिल्या. 25 तारखेक ऑरेंज अलर्ट दिला. हवामान खात्यान वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शिटकावणी दिल्या. गोंयचे दर्यादेगेवेल्या खर परिस्थितीक लागून नुस्तेमाऱ्यांक 25 जून मेरेन दर्यान ना वचपाचो सल्लो दिलो. फुडल्या दिसांनी पावसाची क्रिया आनीक वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान कांय वाठारांनी आनी हुंवाराची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारांनी थंयच्या लोकांक सतर्क रावपाचो उलो मारला. 23, 24, 26, 27, 28 ते 29 तारखेक येल्लो अलर्ट. 25 जूनाक ऑरेंज अलर्ट. वेगान वारे घोळपाची शिटकावणी. बुधवारच्या तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.